कठोर निर्णय केन्ना केन्ना घेवचे पडटा पक्षाच्या अस्तित्वाक लागून, पक्षाच्या मुळाक येता तेन्ना. तशाच प्रकारचे कठोर निर्णय आमचे बैठकीन आमकां घेवचे पडले. ते सांगतना आमकां खेद जातात, कित्याक पक्षांतसून कोणाकूय काडप हो खेदूच, हांव ना म्हणना, पण पक्षाच्या सगळी कोण सांबाळपा खातीर पक्ष मोठो जावचो, पक्ष उरपा खातीर आमकां हें करचें पडटा. आमची ही केंद्रीय समितीची बैठक पयर आमी आपयल्ली, पूण काल अकस्मात एक इश्यू जालो की आमचो जो जनरल सेक्रेटरी आसा त्याने एक लेटर सभापतीक आनी गव्हर्नराक दिलें की आपूण ह्या म्हजो पक्षाचो सर्वे सर्वा आनी आपूण जे बरयता, आपूण जे करस्पॉन्डन्स करता तेच तुमी ग्रहीत धरचें आनी बाकीचे जे आमच्या कमिटी कडल्यान किंवा अध्यक्षा कडल्यान, वर्किंग प्रेसिडेंट कडल्यान जर तर कितें करस्पॉन्डन्स आयलें तर ते इग्नोर करचें. ती कारवाई, ते कर्तृत्व जे त्याचें आसा तें पक्ष विरोधी आसा. म्हणून आमी तोडगा काडपाचो गेले 2 तास प्रयत्न केलो. पयलीं आमी एक रिजोल्यूशन घेतलें की बाबा, आमी पयलें रिजोल्यूशन अशें घेतलें की तशें न्ही, जी कोणा लेटरां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाक दिवपाक जाय किंवा इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाय जाल्यार ती लेटरां आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर कोणीय दिवं शकता, प्रोवायडेड इट should have a prior approval of the president, and knowledge to the all central committee members. अशें आसतना आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की हें रिजोल्यूशन घेवया आनी आमी तें लेटर फाटीं घेवया. तरी पूण ताणें आपलें म्हणणें तशेंच दवरलें. त्या खातीर आमी दुसरो उपाय सांगलो ताका, तूं पळय जेव्हा पक्ष विरोधी कारवायो करता ते आमकां पक्षाक मारप. कारण हो पक्ष जो आसा ताका भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्याई आसा. गेल्या 55 वर्सां एका निशाणीचेर, शिव निशाणीचेर आज पर्यंत गोंयच्या हिता खातीर कार्यरत आसा. पक्षाचे जे करस्पॉन्डंट जे तेजे कडेन आहा तेन्ना केन्नाच तो हांगा हाडनाशिल्लो, खंयच्याय एका मेंबराक दाखयनाशिल्लो आनी ह्या ऑफिसांतल्या ऑफिसांचेर दवरनाशिल्ले. सो हीज एक्टींग वॉज सस्पिशियस. तरी पण आमी मान्य करतालो, कारण आमचो आशिल्लो, आमच्यांतलो आसा म्हणून आमी मान्य करताले. आनी जेन्ना सामकोच आयकना जालो तेन्ना आमकां आमचो एक हें आसा, क्लॉज आसा, हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमचो एक क्लॉज आसा, कलम नंबर 4 डी, मराठीत आहा, इंग्लिशीत हाडूना. डी, कुणीही सदस्य खालील कारणासाठी पक्षातून बाहेर हाकलला जाऊ शकेल. घोर बेशिस्त व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या हितासंबंधांना बाधक कारवाया. सो ह्या कलमासकट त्याची आज आम्ही 6 वर्सां खातीर हाकलपट्टी केल्या, पक्षांतल्यान हाकलपट्टी केल्या. आनी आमकां ही हाकलपट्टी करपाक आमकां लिमिटेड अधिकार आसा. ह्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमकां हे जे आमी आज निर्णय घेतल्या ते निर्णय आमकां आमच्या आम सभेक, जनरल बॉडीक दवरचे लागता आनी तांचे एप्रुवल घेवचें लागता. त्या खातीर 30 एप्रिलाक टेंटेटिव्ह डेट आमची 30 एप्रील जनरल बॉडी घेवन आमी हे आज जे ठराव घेतल्या ते आमी पास करतले. केंद्रीय समितीचो पिरियड हो सोंपपाक आयिल्ल्या कारणान त्याच्या नंतर आमी नवी केंद्रीय समिती हांगा इलेक्शन जातलें आनी जाहीर करतले. कोणी कितें बातम्यो दिता, कोणी कितें हेचे मिडियाचेर उलयता आपुणूच एमजी म्हणून, आनी कोणी कितें आपली लेटरां दिता, कोणी कितें पेपराक बरयता. त्या खातीर हे रिजोल्यूशन घेतलां, कोणाकूच पब्लिकली उलोवपाक मेळचें ना. आज ते 30 एप्रील पर्यंत कोणूच केंद्रीय समिती सदस्य आपल्या जाय तशें वक्तव्य करचो ना. आनी जर तर कोणी पक्षाच्या माध्यमांतल्यान पक्षात वक्तव्य केलें त्याचेरूय हीच कारवाई जातली, असोय हांव गोंयभर कार्यकर्त्यांक कळयता.